a beautifully built रो फेरीज आणि आमचो तो विजय मराईन म्हणून ताणें त्यो बांदलेल्यो आसात आनी गोवन एंटरप्रेन्युअर आणि इफ यू लूक एट इट रो फेरीज इज अ गुड एग्जाम्पल दॅट आमचे जे गोवा वॉटर आसा कॅन बी यूज फॉर अ ह्यूज रेवेन्यू कलेक्शन आमच्या टुरिजमांतल्यान जावपाक शकता. वॉटर टुरिजम, वॉटर टॅक्सी किंवा वॉटर मेट्रोज आर दी कॉन्सेप्ट पेंडिंग. And when we explore and when we see the capabilities of ro-ro ferries, new things will come up in our mind and we will use our Goa's river water turning into a very potential revenue generations for the tourism department. आता जो रो-रो फेरीज हाडले आसा that will replace 2 रो-रो ferries will replace 6 conventional ferries. आता आमी जे पळय घालतात रिबंदर टू चोडन मार्गाचेर 6 फेरीज आसात. ह्यो 6 फेरी काढून आमी 2च रो-रो फेरी घालतले. ही रो-रो फेरीज आसा पळय न्ही, इट इज कॅरिंग कॅपॅसिटी इज 16 फोर व्हिलर्स प्लस 40 टू व्हिलर्स अँड 150 पॅसेंजर्स आणि इट इज अ डबल वे, फर्स्ट कम फर्स्ट आउट. म्हणजे ताका टर्न मारपाचे, फेरी टर्न घेना, दोन्ही वटच्यान इंजीन आसा. ह्या सायडीन लागली सुटली त्या सायडीन गेली, ती टर्न ना. पॅसेंजरांक टर्न मारून भायर काडपा खातीर कांयच ना. जी गाडी मुखार वता ती वचून फ्रंट रावता. ओन्ली 3 minutes आर रिक्वायर्ड. ती फेरी आमच्या सगळीं वाहनां 16, 40, 150 पॅसेंजरांक 3 मिनटां भितर भायर घालपाक मेळटा, 3 मिनटां भितर घेवपाक मेळटा. वी आर ट्रायंग टू शिफ्ट ओवर फ्रॉम कन्वेन्शनल टू अ मॉडर्न फेरी. गोंयचे आमकां फायनान्शियल बर्डन कांय ना. आमी बिल्ड ऑपरेटाचेर ती दिल्ली आसा. जो फेरी घालतलो तो सगळें मॅनेज करतलो. बिल्टूय ताणें केल्लें आसा, आमचो 1 रुपया नासतना. तो मेंटेनन्सूय तो करतलो, बाकीचें सगळें. आमी फक्त आसतले ती टिकेट घेवपा खातीर आनी तो रेवेन्यू जनरेट जाता तो आमी ताका दिवपाचो. ह्या सिस्टमाचेर आमी केल्लें आसा. इट्स अ गुड रेवेन्यू मॉडेल दॅट वी हॅव फॉलोड अँड आय होप अँड प्रे that this kind of ferries, if we utilize for tourism purpose or a metro, water metro or a water taxi, it would generate a huge revenue for government. And on the same line, I would discuss this with tourism and tourism minister and honorable chief minister to carry on with this kind of ferries would be deployed for tourist movement.